बाबूश मोन्सेराताचेर 2016 बलात्काराची केस घालपी चली गायब. 3 जूनाक पणजे सेशन कोर्टात केस येतली म्हूण पुलीस आनी क्रायम ब्रांच ताका सोदता. 28 एप्रिल सावन ते गायब. चायल्ड वेलफेअर कमिटीन दक्षिण गोंयांत एका कॉन्व्हेंटात प्रोटेक्टिव्ह कस्टडीत ताची शिकपा आनी रावपाची वेवस्था केल्ली. ते खंय फॅशन डिझायनिंग शिकताले. मजगतीं खंय 2-3 फावट थंयच्यान गायब जाल्ले, मात कांय दिसांनी परत आयिल्ले. मात हे फावट 15 जाली पत्तो ना. अपना घरात वता म्हूण भायर सरिल्ले. निमाणे वास्को वचपी एके बशीत ते बशिल्ले म्हूण कळ्ळां. ताचे कडेन खंय तिकेटीक पयशेय नाशिल्ले म्हूण कंडक्टरान पुलिसांक सांगलां. ताचे कडेन मोबायलूय ना. ताका सोदूंक वेर्णा पुलिसांक क्रायम ब्रांचीची टीम आदार करता. सावत्र आवयन आपल्याक बाबुशाक विकला म्हूण ताणें आरोप केल्लो. उपरांत कांय दिसांनी रागाच्या भरात आपणे तो आरोप केला म्हूण ताणें जबाब घुवणायल्लो. पुलिसांनी आवयचे आड चार्जशीट केल्ले ना. पुलिसां कडेन ताका वचपाचें नाशिल्लें म्हूण खंय ते प्रोटेक्टिव्ह कस्टडीत शिकताले. ताचें अपहरण केलां म्हूण पुलिसांनी अनवळखी मनशा आड FIR केला. And on earlier 3 occasions, this girl had gone like this only out. However, she had returned back. But during this time, when she went out, she has not returned back, and that's how a missing complaint was earlier filed. And as per directions of Supreme Court, we have registered the offence of abduction. We could trace her movements up to a certain place. Near Zuari Nagar, and she wanted to go to Vasco, and because the bus was not going to Vasco, she got down near Zuari Nagar and wanted to take another bus, and she did not have money also during that time when she had gone. So up to there we have tracked her. The worry is that she comes from a high profile case and there should not be any misuse of the girl, and that is why we are after the police and the various authorities to see that she is located and brought back to safety. She needs a safe home, and I hope the authorities will do their bit to find her out and bring her back quickly. गोवा सुरक्षा मंच म्हणटा गृहमंत्र्याचे लक्ष ना. इलेक्शनाक पणजे तळ ठोकून रावलो काय असलेच जावपाचे. घडये हेवूय बी BJP बाबुशाचे सेटिंग आसूये. जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार पडटा आनी वेलिंगकर सर निवडून येता हे जेन्ना तेंच्या लक्षान आयलें तेन्ना बाब प्रमोद सावंत होम मिनिस्टर मुख्यमंत्री गोंयचो पणजेच्या कॉर्नर मिटिंगांनी बिजी आसा. आनी इतलो बिजी आसा की बाबूश मोन्सेरातांतल्या रेप केसीचे विक्टीम 28 एप्रिलाच्या ना जाता आनी होम मिनिस्ट्रीक खबर नासता. 10 मेक रिपोर्ट जाता. तो पर्यंत होम मिनिस्ट्री करताली कितें? तो पर्यंत सरकार करतलें कितें? अशा विक्टिमांक सांबाळपाचें, अशा विक्टिमांक प्रोटेक्शन दिवपाचें काम जें आसता तें सरकाराचें आसता. आनी हांगा मोठ्या प्रमाणांत सरकार फेल जाल्लें आसा. आनी भाजप सरकार जेन्ना सत्तेर आसतना महिला सुरक्षीत आसा काय असो एक मोठो प्रस्न पडपाक लागिल्लो आसा. आमी डे वना पासून म्हणटा की भारतीय जनता पार्टीचें आनी बाबुशाचें सेटिंग हेंय बी सेटिंग न्हू बा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.